आयज आमी फक्त ब्रिफींग करपाक की 14 तारखेर आमी सेवा सुरू करतात. लोकांच्या मनाची तयारी जावपाक जाय, लोकांक कॉपरेट करपाक जाय. कन्व्हेन्शनल फेरीचो लोड घेवपा सारख्या कॅपेसिटीच्यो 2 रोरो फेरीज घेता. एक आसा द्वारका आणि दुसरी आसा गंगोत्री. 3 मिनटां त्या एक हाजेर रावले जर जायत, एक फेरी बोट खंयच्याय परिस्थितीन भितर 7 मिनटां भितर थंय पावता. 3 मिनटां भितर लोडिंग जाता, परत 5-7 मिनटां भितर ते सायडीन पावता. म्हणजे दोनांचे जे सिक्वेन्स आसतले ते सिक्वेन्स मॅच जातले. सो म्हज्या हिशोबान 10 ते 12 मिनटांच्या वयर खंयचोच पॅसेंजर हांगा उरचो ना. हें जर सक्सेसफूल जालें जर जायत एका म्हयन्या भितर आमी हाचो रिव्ह्यू घेतले, ही ऑपरेशन्स कशी जाता ती पळयतले आनीक ताच्या नंतर आमी दुसरे कडेन तो विचार करतलो. म्हाका दिसता की जर आमी कंपेर करतले, ही फेरी जर हांगच्या लोकांक नाका आनी तांकां कन्व्हेन्शनल ओल्ड फेरी जाय जर जायत जाल्यार वी वील थिंक ऑफ. तांचे जर डिमांड आसा की आमकां पयलींची सेवा बरी आहा, तितक्याच कॉस्टान ती धांवपाक जाय जाल्यार आमी वी वील थोडे दीस तरी लोकांक तुमी दवरता. आमी म्हणटा की थोडे दीस पळयात, तुमकां जर ओल्ड सेवा जाय जर जाय जाल्यार वी वील डू इट बिकॉज देर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर अदर प्लेसीस ऑल्सो. आमकां सायडीन कोणी लेटर केल्या ती पणजे भितर केला, दिवाड आयलंडार केला. रोरू फेरी आमकां नाका अशें आमी केन्नाच म्हणूंक ना. मंत्र्यान बेश्टो अर्थाचो अनर्थ करचो न्ही. फेरीचे दर कमी करात हीच आमची मागणी आशिल्ली म्हूण एकलो सरावचो नागरीक उलयलो. गेले फावट आमी सिग्नेचर कॅम्पेन घेतली आनी तेजेर पासून आमी क्लियरली मेन्शन केल्लें आहा दॅट वी आर व्हेरी हॅपी विथ द गव्हर्मेंट. वी आर व्हेरी थँकफूल टू द गव्हर्मेंट फॉर इंट्रोड्युसींग द रोरो फेरी फॉर द पीपल ऑफ शराव. तर म्हाका आतां कळून येवंक जाय की आय वूड लायक टू आस्क वन सिंपल क्वेश्चन. वॉट मेड मिस्टर फळदेसाय come out with a statement saying that if the people of Sharao are unhappy with this, कितें तें आमी मागला म्हणटा पळय तें 10 रुपीज करचें म्हणून एक मोटरा फाटल्यान टॅक्सीज कार्स पळय आहा पळय तांकां. हांव आतां आनी एक ताका विचारूंक सोदतां, ते 5 रुपया पळय तुमी वाडयल्या, 30 केल्या एनाउन्स, मागीर 15 वन वे. तुमी शुअर ना तुमचें कितें डिसिजन आहा पळय तें, तुमकां डिले करूंक जाय या तुमकां मनान ना आमकां फेरी बोट दिवपाची. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.